मिसाक सुरवात दिवया. गायन घेऊन A15 याज्ञिकाची वाकाणी. Mucha modlo, portia devan, nivololo, bito sota yadmi kamso, no man pneumonia, oi bo, moi ma vortia deva, no man pneumonia, oi bo, moi ma vortia deva. बाबाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज 3 मुखेल घडण्यो आमी समोरमताव. पवित्र मिसाचे बेटेची स्थापनी, याज्ञिकपणाची स्थापनी आनी प्रिती मोगाची याज्ञा. आयच्या सेवा धर्माचो विशय तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. आमी आमच्या जिविताचो ओत सोदून काडटलीं जाल्यार दुसऱ्याचे सेवेक आमी आयतीं आसूंक गरज. जो मनीस आपणाकूच खाली कोत्ता तो दुसऱ्या पासत जियेता. एकामेकाचे पांय धुवप म्हणजे एकामेकाचे सेवेक राजी जावप. मनशा कुळाक जेन्ना आमी सेवा दिता तेन्ना देवाची सेवा आमी करूंक पावता. जेन्ना आमी दुसऱ्याचे सेवेक आमचें जिवीत अर्पिता तेन्ना आमचें जिवीत ओर्ताबरीत आमी जिवंक पावता. तर ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतना सेवेचें मन मोगा दयेच्या कोरण्यांनी आमी आपणावंक आनी दुसऱ्याचे सेवेक आयती आसूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. मोगाच्या भयणी भावंडो, 40 दिसांचे अप्राचीत काळ आयच्या दिसाक आमी सोंपयता आनी 3 दिसांचो त्रिधूम जेजूचे पास्कांचे परबेक आमी तयार जाता. आमी जाणो हे दुयेंसाक लागून एक समुदाय कशी हांगासर एकठांय जावंक आमकां मेळना. पूण आमी आपल्या घरांनी आसा तरी आमच्याच घरांनी रावून हे पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेवया. ही मिसाची भेट फळां बरी जातली जाल्यार आनी आमचो जिवितांत तिचो फोड आमकां मेळटलो जाल्यार आमी आमचे पातकांची दूख धरून ह्या वेळार देवा लागीं आमचे सोर पातकांचे भोगसणे मागुया. सगळीं वांगडाक म्हणुया. हांव पातकी सोर परवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांगपार मेरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. Somia, somia, somia kagakon. Somia, somia, somia kagakon. Krista, Krista, Krista kagakon. Krista, Krista, Krista kagakon. Somia, somia, somia kagakon. Somia, somia, somia kagakon. Deva, usus sorgi, ani shantitaja ishta samsari. Moi Deva, usus sorgi, ani shantitaja ishta samsari. Sorves pora Deva sorgi charaya, sorpot veda Deva Baba. Ami Duka, namaskar kodam, Ami Duka, divastam. Tuja dor vojvova pasam, Ami Duka, vakandam. Moi Mahadeva, usus sorgi, ani shantitaja ishta samsari. Moi Mahadeva, usus sorgi, ani shantitaja ishta samsari. Somia Jesu Krista, Papa Eglas Buddha. Somia Deva, Deva Cheshele tu samsarache pap katai. Amchi kakut koi. Moi Mahadeva, usus sorgi, ani shantitaja ishta samsari. Moi Mahadeva, usus sorgi, ani shantitaja ishta samsari. Tu Bapa Jaus miat puslai, amche magne aikun gen. Kityak povitat mea sagati, Deva Bapa ce voi me Jesu Krista. Eklos tu povit, eklos tu ishvor, eklos tu pormishvor. Eklos tu povit, eklos tu ishvor, eklos tu pormishvor. Amen, amen. प्रार्थूया. पो मोगाड बापा, आप कुशीन मरण सोसूंक आपणाकूच पराधीन करूंक वेतालो ती राती तुजे एकल्याच पुतान आपलो शिमेर नासलेलो मोग दाखोवंक शिसांचे सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी तें संवसार सोरोपुर्यान नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण तुवें फॉर्मायलें. तेच रातचे भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काडसान आमी हांगा हे वेळार एकठांय जाल्यो आनी येदे वर्ते गुटांतले तुजे देवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण बोत्तेन आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणांची येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सोर्वेस्पोरान इजिप्ताच्या देशांत मोइसेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, सगळ्या म्हयन्या मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो, म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल पोचे कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हेंडांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढराचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक हाच्या कुटुंबांत मनशां आसात ते प्रमाणे भागाक घेवचो. जण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय खोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बी जावं येता. ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेर पर्यंत तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळीं इस्रायल पोरसां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटलीं. मागीर इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घराच्या दारांचेर, दोनूय कवडांचेर आनी उंबऱ्याचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यांत भाजून खावंक जाय. कोमीर घालूंक नासलेलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन. तुमच्या पेंटाक बांदात, पांयांक वाणू घालात, हातांत एक दांडो घेयात. वेगळीं वेगळीं तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सोर्वेस्पोराच्या पासकाचो. ते राती इजिप्ताच्या देशांतल्यान हांव येतलो आनी सगळ्या मालगोड्यांक जिवेशी मारतलो, मनशाक तशें मोनजातीक, आनी सगळ्या इजिप्ताच्या देवाक हांव कास लायतलो. हांव तो सोर्वेस्पोर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणां, आनी तें रगत दिश्टी पडटच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलो. आनी हांव जेन्ना इजिप्ताक कास लायतलों तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. आनी तुमी तो दीस सोर्वेस्पोराच्या मानाक एक परब कशी संभरमतल्यात, संस्तीचे संस्तीक. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Utramo Devu torcive, Deva tuja pustokatle, Velia kazanca gojčele, Novia civante bocele, Utramo Devu torcive, Deva tuja pustokatle, Velia kazanca gojčele, Novia civante bocele, Uloj somja, tuja utrar, Čijog dimaka. Uloj somja, tuja utrar, Čijog dimaka. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो,
सोमिया कडली हांवें शिकवण घेतली, तीच हांवें तुमकां दिली. सोमिया जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची, हे म्हज्या उगडासाक करात. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार. तुमी तांतले पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करात. देखून तुमी हो उंडो खातात आनी हे पात्रांतले पियेतात तितले पावटी सोमी हे पर्यान तांचें मरण तुमी परगट कोत्तात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. उदकाराक सुली बी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुवां पोरमुनी जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पास्कांची पोरबे आदीं जेजू हे संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाण आसलो. ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो सदांच मोग केलो, पूण आतां सुपरनायेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रात जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देवचारान सिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनांत घालें. बापा, सगळें आपले हातांत दिलां. आपूण देवातान आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणा जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपले आवरण काडून आपले पेंटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेल्या त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सोरशी पावलो. पेद्रून ताका म्हटलें, सुमया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतीपार केलो, हांव करतां तें तुका आतां सोजमना, पूण मागीर सोजमतलें. पेद्रून ताका म्हटलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परत म्हटलें, हांव तुका धुवंक जाल्यार म्हजे वांगडाक तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रून परतीपार केलो, तशें जाल्यार
सुमिया म्हजे पांच न्हय बगोर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धू. जेजून ताका म्हटलें, नाले ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगलोच नितोड आसा. तुमी तर नितोड आसात पूण सगळेच नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाण आसलो. ते पासत ताणें म्हटलें, सगळे तुमी नितोड नात. तांचे पांय धुवन जातूच आपले आंगोस्त्रांत घालून जेजू आपले स्वातीर परत आयलो. ताणें म्हटलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी सोजमल्यात मूं. तुमी म्हाका गुरू आनी सुमी म्हणटात आनी तुमी सारके उलयतात. कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सुमी म्हणटोच तुमचो सुमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. अशा मोगाच्या बाबा भयणींनो, हय एक समुदाय कशी आमी हांगासर एकठांयनात, पूण आमी आमचे घरांनी आसा. कांय हे पिडेक वो ह्या दुयेंसाक लागून आमी लॉकडावन जाल्लीं आसात. पूण तरी जेजू सगळे सुवातेचेर आसा. कित्याक ताणें हो आख्खो संवसार रचला. आयज जेजूचे निमाणें जेवणाचो संभ्रम आमी करता, हें पास्क. आनी आयज हे 3 गुटांचेर आमी नियाळ करता. आनी तिनूय गोट एके भाशेन एकामेकाक गुंतलेले आसात. प्रितीमोग, पवित्र मिसाची भेट आनीक याज्ञिकाची मागणी. आयचे पयले वाचपांत आमी आयकलां सुटकेच्या पुस्तकांतलें. इस्रायल पोरसां हें पास्क करतालीं आनी हें पास्क कशें करचें तें देव मोसेसाक आनी आरोनाक एके भाशेन सांगता. हें पास्क जेन्ना ती करतालीं तांकां एक उगडास कसो इजिप्टांतले गुलामपणांतली तांकां ही सुटका फावो जाता. आनी कशे परीन तांणी हें पास करचें. मेंढरो ती घेतालीं, ही जावन आसली खुणां. हो मेंढरो कोत नासलेलो. पोरजेचें पास्क संभ्रमूंक एके भाशेन मेंढऱ्याचें मांस ती खातालीं आनी रोगोत एके भाशेन पोरजेचेर ती शिपडायतालीं. हें पास्क इजिप्तकारांचे गुलामपणांतली पोरजेक सुटका. हें पास्क एक उगडासाचो दीस करून संभ्रमूंक देवाक उलो मारतात. पास्काची तयारी करूंक देव मोसेसाक आनी आरोनाक सांगता. नवे कोरारांत हेंच पास्क जेजू एक सुरवणेची खुणां. जेजूक पातोक नासलें. नवी इस्रायल पोरसां जेजूच्या मांसा रोगतांत वांटो घेता. जेजूच्या रोगता उदेशीन देव पोरचेची सुरवण करता. ही पास्क संभ्रम
जेजूचे पुनर्जीवनपणाचो गुटा उद्देशी आमचे पातकांतली आमकां सुटका फावो जाता आनीक सर्गीचे राज आमी जोडटा. मिसाची बेठी उद्देशी जेजूचे पास्क सोमरोवंक आनी तातूंत वांटो घेवंक जेजूचे पुनर्जीवनपणांतली वाटेली जावंक आमकां आपोवणें. आयज एके भाशेन जेजून आपले जिवितांत केलें तें ह्या आधुनीक काळाचो पाप साहेब फ्रांसिस्क एके भाशेन आपलेच उदाहरणांतल्यान एके भाशेन आमकां आपलें उदाहरण आमचे मुखार दवरता. 2016 जेन्ना ताणें निराशी जाल्ल्यांचे पांय धुले आनी तांकां म्हटलें, तुमी सगळीं देवाची भुरगीं. 2017 आनी 18 तो बोणकोणींत गेलो आनी ताणें थंय कैद्यांचे पांय धुले आनी ताणें म्हटलें, जरी तर हांव संवसारांत आयला जाल्यार एक सेवक कसो तुमची सेवा करूंक आनी देवाचो मोग तुमचे सवे वांटूंक. आनी जेन्ना 2019 जेन्ना तेणें पांय धुल्या उपरांत तो म्हणटा, तो उद्गारता, तुमी एकामेकाचे सेवक जायात. म्हज्या भयणी भावांदो, कशे परीन आमी दुसऱ्यांचे सेवक जातले, कशे परीन आमी दुसऱ्याची चाकरी करतले. मोग हो मोग कशे परीन आमी आमच्या जिवितांतल्यान वेव्हारांत घालतले. ह्या आधुनीक काळार पिरांत आमचेर आयिल्ली आसा. हे पिडेक लागून, हे दुयेंसाक लागून आमी सगळीं घरांत भितर आसा. हांव जाणा हे वेळार तुमी हे पवित्र मिसाचे भेटींत वांटो घेतात. एक पिडेक लागून घरांनी आमी आसा, पूण घरांत आसप गरजेचें. घरांतूय आसून आमच्यान आमचो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक येता. कशे परीन आमी आमचो मोग दुसऱ्यांक आमी वांटतले. जेन्ना आमी घरांत रावता तेन्ना दुसऱ्याची आमी काळजी घेता. आमी वावुरता दुयेंस एके भाशेन वाडोना जावंक वा दुसऱ्यांक पावना जावंक. आनी ही जावन आसा एक बरी कोरणी जी आमचो मोग आनीक हुस्को दुसऱ्या सवे आसा म्हूण आमी दाखयता. पूण आमी निराशी जावची गरज ना. जो मनीस देवाचेर बावाट धरून जियेता देव तांकां बरो घालिना. पूण ही घडणी एके भाशेन हें दुयेंस मोगाचेंदो जायतेंच आमकां सांगता, जायतेंच आमकां शिकयता आनी शिकयलां. पयले सुवातेर हें दुयेंस तरी आमचे जण एकल्याचे दोळे उक्ते करता. कशे परीन हे सृश्टीचो सांबाळ आमी करचो. हे सृश्टीचो एके भाशेन मनशान इबाड केल्लो आसा. सृश्टीचो एके भाशेन मनशान दुरुपयोग केल्लो आसा. देवाची एके भाशेन ती रोचना. आमी सांबाळूंक जाय आसलेली, कित्याक देवान आमच्या हातांत घातलेली ती सांबाळूंक, पूण आमी सांबाळूंक ना. आमी आपस्वार्थी, आमी गौरवान, तातूंतल्यान आमी पदवी आनी एके भाशेन
दुडू ग्रेस्काय एकठांय करूंक आमी भोंवल्या आनी हे तरेन देवाक आमी विसरल्या आयज घडयेक हेंच दुयेंस आमकां दोळे उक्ते करता आमचे जेजूशी पावूंक जिविताचो एके भाशेन आमी सांबाळ करूंक जोणे कडल्यान आपल्या जिविताची एके भाशेन काळजी घेवंक घडयेक आमी आमचेच वस्तूंनी आमी गोल जाल्लीं आसा आनी हे तरेन देवा सोशिल्ले आमी पयस जाल्ल्या जेन्ना इस्रायल पोरसां देवा सोशिल्लीं पयस सरलीं आनीक भांगर कळून तेमी एके भाशेन भांगराचो पुतलो केलो देवाक सोडून हे पुतल्याक ती बुजूंक लागली आनी देवान तांचे मदें सोरोप धाडलें तांकां चाबलें आनी परत ती मोजेसा सरशी आयली आमकां वाटाय म्हणून आनी मोजेसान मागणें उबारलें पोरचे खातीर देवान ताका सांगलें पिंतुलेचो सोरोप उबार आनी जो ताचेर नदर घालता तितलोय लोक वाचतलो कांय दीस फाटीं पाप साहेब फ्रांसीस ताणें सोर्स मनशां खातीर संवसारांत आनी पिडेक बोली पडलेल्या खातीर मागणें केलें तो एक मोदेस्ती जालो आमच्या देवा मदें तर आमी हेच बावट्टान जिवया देव आमचे पासत जायतेंच कोत्ता पूण आमी देवा पासत कितें केल्लें आसा म्हाका चांदू आयज ह्यो घडण्यो ज्यो आमी जेजून स्टापून दवरल्यो आसात तांचो संभ्रम कोत्ता आसतना पवित्र मिसाची भेट जंय आमी 2 भाग हे मिसाचे भेटयेंत आमकां मेवतात एक सेवादोर उतराचो आनीक क्रिस्त कुडी रोगताचे सेवादोर त्यो आपल्या उतरांतल्यान आमकां नितोड कोत्ता आपलें मांस आनी रगत शिवूंक तातूंतल्यान आमकां घोटाय दिता आनी हो संभ्रम करूंक याज्ञीकपणाची स्थापणी ताणें केली तातूंतल्यान ही मिसाची भेट आपल्या उगडासाक करची म्हणून आपल्या शिसांक ताणें सांगलें आनी हीच भेट हे वेळार हे वेदीचेर आमी परत नव सोदता आनी हे भेटेंतल्यान तिचो फोड वेव्हारांत घालूंक देवान आमकां जेजून आमकां ही नवी आज्ञा दिल्ली आसा एकामेकाचो मोग करात तर म्हाका चांदो ह्यो तिनूय घडण्यो जेन्ना हांवें म्हटलें एकामेकाक गुंतलेल्यो आसात तातूंतल्यान आमकां एके भाशेन बोड मागून घेवंक दुसऱ्यांची सेवा आनी केरीतपण ह्या दिसांनी ह्या दुयेंसाक लागून जेन्ना आमी घरांनी आसा आमी एकामेकाची आमचेच कुटुंब्याचे वांगड्यांची एके भाशेन काळजी घेवंक आनी सेवे चाकरीचे मनशां जावंक हें जेजूचें आपोवणें आमकां सगल्यांक सगळीं आमी उबी रावया सोत मानता आमी म्हणुया सोत मानता बापा सो पदवीदार स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्याची गोर सांबाळलो आंकवार मरिताय जल्मलो पोंस पिलाताल ताणें कोस सोसले ताका कुत्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो स्वर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला तुयेन जिवेन मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक
भक्तांचो एकठार पातकांचे भक्षणी कुडीचें जीवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. दुसऱ्यांचे सेवेक आयती रावूंक देव आमच्या आनी मनशा कुळाक जियेता म्हूण आमी दाखोळ कोत्ता. दुसऱ्यांची सेवा करूंक देवाची सेवा आमी करूंक पावता. बावाट्टान आमकां सेवेचें काळीज आनी मोन दी म्हूण देवा लागीं मागुया आनी आमच्यो गरजो उबारुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडारांनी पोजेची सेवा करतना क्रिस्ती सेवेचें मन पोजे मोदें रोचूंक हाडूंक मागतना तांकां देवाच्या मोल्यांत वावरूंक कुडी ओतम्याची भलायकी बापा लागीं मागुया. देवा आयकांचो तालो भक्तीपणान वातावलो. आमच्या राजकी फुडारांनी निस्वार्थीपणी सेवेचें मन आपणावून पोजेच्या उदरगती पासत वावरूंक आनीक प्रमाणीकपणाचो रस्तो दवरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. देवा आयकांचो तालो भक्तीपणान वातावलो. आमी जण एकल्यान मोगाच्या कोन्या उदेशी एकामेकाची सेवा करूंक आनी क्रिस्ताच्या मोगाचे उपकार दोयेच्या कोन्यांतल्यान जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. देवा आयकांचो तालो भक्तीपणान वातावलो. 2 दिसा मिसा बेटीचें वर्तेपण वळखून घेवंक शिताबेन वांटो घेवन आनी कृपेन वाडून एकवटाचो शांतीचो आनीक बरेपणाचो समाज बांदून हाडूंक आमचें मन वाडोय म्हूण बापा लागीं मागुया. देवा आयकांचो तालो भक्तीपणान वातावलो. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाचें पिडा वाडत वता. हजारांनी लोक मरून गेल्यान तो जायतो लोक पिडेंत आसा आनीक कश्टवतात सेवा करतात. तर हे पिडेक बेगीनूच इलाज फावो कर म्हूण आनीक हे पिडेंतल्यान आमचोय भावात वाडोय म्हूण बापा लागीं मागुया. देवा आयकांचो तालो भक्तीपणान वातावलो. दुनिया देवा तुजेरूच पातयेवन कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे कशे प्रमाणे आमचे गरजांक तूं पाव आनी तुजेच बळान सेवेचे मनशां जावंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुझ्या पवित्रोल्या मोहकार बापा गोजुनो दोवो Jesu निर्मल भुरगो तुजो
भितर लेपता कोणयो तोशी जेजू सोवे सोगली के कोलपात के बुरगे तुझी गोवाचो कोणयो आमीन उदकाचे देमे आमीन जेजूचे सादे आमीन जेजूचे सादे आमीन म्हजे बाबा भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर परवेदार देवा बापाक फावो ते मानान भेटो आमी मागुया. हे तुमच्या आत्म्यातलें आत्म्यातलें बलिदान आपल्या आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या लागीं पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. पो कोणबाळ्या बापा, कुर्सार आपलो जीव दिवन दाखोवंक वेतलो तो उतरावरतो मोग तुझ्या पुता जेजू हे भोव पवित्र राती संस्काराच्या रुपांत आदीस फुडें हाजीर करून दाखयलो. घोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तुका भेटोवंक आनी तें बदलून आपले काळजाचे उप्रेमीत मोगान आपलीच कूड आनी रगत ताणें तुका भेटयली. ताची आतां आज्ञा पाळूंक आनी तुजे मोगाचे सगळ्या उपकारां पासत भोव करून हे संस्कारान जेजून दाखयलेल्या प्रिती मोगा पासत तुका दिन वासूंक निमाणें जेवणार ताणें भेटयलेलें हें बलिदान आमी तुका समर्पिता. तें तूं दोयेन मानून घे तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर भुताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संवसार सोरो पर्यंत सोडवणीचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपले कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलोय. आपले दोरमदुतां बराबर निमाणें जेवणाक बसलो तेन्ना जेजू कोत नासलेल्या मेंढऱ्याक तुका आपणाचीच भेटवणी केली. असो तो जालो तुका मानता तसली सोपोवन वाकाणीची बोली. हे वर्ते संस्कारान तूं तुजे पोरजेक पोसताय आनी तिका पवित्र कोताय. हे तरेन एकेच पृथ्वीचे सगळ्या मनशा कुळाक एकाच बावरतान तूं वाडयताय आनी एकाच पृथ्वी मोगान एकठायताय. देखून आमी तुजे कोरबेचे गोडसाण चाकूंक पुनर्जीवन जेजू सारकी जावच्याक हे विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गीच्या दुतां सांगाती प्रितमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 darbarato सर्वेस्पोर स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका जोयसो. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताकाचोय उसर्गी तुका जोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रोसना तुका वाकाणटा. कित्याक तुजे थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सोर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेत दिता नुस्तोम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी तेच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळूंक आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. हे म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपले सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात. हे म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्थाचो घोटपर घोटुया. सोम्याची चव आमी ओडोकाता आनी एकालशीतले पियेता. तितलेच पावचे तूं वैभवायेचो आमी तुजे मरण परगोता. बापा, आमचे सर्वणी पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टा मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयत आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलीन आपले मरणांत आमकां तुजी इश्टागत जोडली, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सोबा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनीक तुजे पुताचे कुडी आनी रोगतान पुसताय तांकां ताचे पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं. आनी अशें देवाचे माये बो बाग्योंत आंकवार मारीचे, तुजे बाग्योंत धर्मदुताचे आनी वैभवीक रक्षसाक्षांचे आनी समेस्त भक्तांचे सांगाता तुवें विचून काडलेले दायजांत आमकां वांटो मेळूं. ताचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेवतलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोले वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेवली. तिचे वरवीं सगळे संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुजे चक्रा फ्रांसिस्क आमचे बाग्योंत बापाच्या, फिलीप नेरी आमचे गोवळी बापाचे सांगाताक, पवित्र सोबेचे समेस्त गोवळ्यांक आनीक दोर मुंडेरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे पोरजे सांगाती हे संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सोबेक बावाट्टान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे वचीर तुवें एकठांय केलेल्या हे तुजे कुटुंब्याची मागणी दोयेन आयकून घे. कोणवाळ्या बापा, संवसारांत शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ताय एकठांय. आमच्या मेलेल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन हे संवसाराक ओंतलेल्या समेस्तांक किरीतपणी ह्या दुयेंसांक सांपडून मेल्यात मोय पासान तुजे राज्यांत घे. थंय आनीक आमी तुजी महिमा भोगूंक सासणांक दादोशी जातले म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. ते जेजू वरवीं, ते जेजू सांगाता, ते जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सौर पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी सगळीं ह्या वेळार
दीर घेवन म्हणुया. आमचे आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां त्रायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बोरवशान अंतरेकताव. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटी पोरवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हटलें, तुमकां शांती दोत्ता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय, तुज्या पवित्र सोबेचे बावरताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आमी शांती दिवया. देवाचे शेलिये तू संसाराचे पाप काटाय, आमची काकूत कोर, आमची काकूत कोर. देवाचे शेलिये तू संसाराचे पाप काटाय, आमची काकूत कोर, आमची काकूत कोर. देवाचे शेलिये तू संसाराचे पाप काटाय, आमकां शांती दी, शांती दी. होस्त जेजू जाणें कुर्सार आपलें बलिदान केलें, आपलें मांस आनी रोखोत आमकां दिलें. येदे वेळार ताचे जेवणांत भाग घेतात ती सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका म्हाका पावना, पावना, पूण तुज्या तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. Imanice bon Jezuce, sodace bon sisace, mimane torite poile, sodace torimo wegle, mimanice bon Jezuce, sodace bon sisace, mimane torite poile, sodace torimo wegle, mimane bon Jezuce, Guru Jasupon mogace, Palut matformo mogace, Wszystkotacie won somiacie, Nimanicie won Jezucie, Guru Jasupon mogace, Palut matformon mogace, Wszystkotacie won somiacie.
मोगाच्या भयणी भावांदो, जेजूची कूड आमच्यान शिवूंक जायना. ह्या वेळार आमी सगळीं आत्मीक कम्युनियन कसो आमी घेवया. हांव ल्हानशें मागणें कोत्तां. हें मागणें म्हज्या फाटल्यान घरांत आसलेल्यांनी तुमी म्हणचें. मोचे जेजू, मोच्या जेजू, भोव पवित्र भोव पवित्र संस्कारान संस्कारान तूं तूं सदांच हाजीर आसाय हाजीर आसाय म्हूण म्हूण हांव सोत मानतां. सोत मानतां. सोगट्यां परस सोगट्यां परस तुजो हांव मोग करतां मोग करतां. जेजू. आनीक तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुज्या भोव अमोलीक कुळी मासा रोगता म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तोरीन म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां. आनीक सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोटसरूंक कदींच म्हाका निर्मुनाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाड बापा, निमाणे जेवणार जेजून आपलेच मोगाची निमाणी आनी सदांच उरची कोणा कशी आपली कूड आनी रोगत शिसांक दिवं. ते आत्मीक कणाचे बळान पालची नवी आज्ञा तांकां दिली. ते जेवणांत हे पवित्र सांजे आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला आनी ताचे बळान जेजूची नवी आज्ञा आमचे जिणेन दिसान दीस अदीक व्हडें जोडनायेन सांबाळटले म्हूण आमी आतां भास दिता. ही आमचे मोगाची केल्ली बाबा भयणाची चाकरी हे रातीचे सांजेचे समरमणेचो तोखता तसलो फोड जावं म्हूण मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. हे तरेन ह्याचे सांजेचो संभ्रम आमी सोंपयता. मोगाच्या भयणी बाबांदो, पवित्र साक्रमेंत हे वेळार आमी थोडो वेळ ओगी रावन आमी तो दुंपायतले. आनीक सांते साक्रमेंत आमी ताबेर्नाकलान दवरतले. घरांनी आपापल्या मीस सोमतोच पवित्र पुस्तक वाचचें आनीक ल्हान नियाळ करचो आनीक तेसाचें मागणें करचें. आयचो दीस आयची संभ्रमणी सोंपोवची. फाल्यां जेजूचे कोश्टा मरणाचो संभ्रम आमी करतले. फाल्यांचो दीस चिंजवार आनी उपास करून आमी सादचो. सकाळचे वेळार आमी सगल्यांनी पवित्र कुर्साची वाट आमी करची जी हांवें तुमकां धाडलेली आसा तुमचे मोबायलार. हे तरेन जेजूचे कोश्टां दोगांत आमी वांटो घेवया. आमी आसात थंय दिमेर पडून जेजूक नमस्कार करुया.
सेवा